नमस्कार योकार गोवा टू नेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स बायणा रावपी PFIचो महासचिव अनीस अहमदाक NIAन कर्नाटकाचे सिरसींतल्यान उखल्लो 10 वर्सां गोंयांत दक्षिण भारतांतय ताच्यो PFI एक्टिविटी NIA उस्तिता पाळा म्हणून शेकांचे फींत 80% वाड डेक बेडांची 10,000 वेल्यान 25,000 10,000 गार्बेज फी मायकल परत एक्टिव शेकवाल्यांक घेऊन मुख्यमंत्र्याकडेन मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता TCP कायदो बदलून गोंय विकपाचो प्लान गोंयकारांक सध्या आनीक डेव्हलपमेंट नाका आशिल्ल्या हॉटेल उद्देगांनी नोकऱ्यो दियात आरजीचो TCPचेर मोर्चा मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळे दिगंबरा बरोबर आशिल्लो वैचारीक मतभेद आता सगळे इशू क्लियर शर्मद म्हणटा मडगांवच्या उदरगती खातीर मतभेद पयस जावपाची गरज मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्षाची समेट बसका फोंडे उसगांव आनी सांताक्रूज चिंबला 2 एक्सिडेंटांनी दोगां सोंपलीं फोंडे नेस्ले कडेन हिट एंड रनात बायलेक मारली चिंबला कदंबान सायकलवाल्याक मोखलो फक्त सरकारी जॉब म्हणल्यार रोजगार न्ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी वेलो बेकारांचो डाटा सारको न्ही स्मार्ट सिटी राजधानीच्या कामाचो महापालिकेत रिव्ह्यू घेतले उपरांत बाबूश उलयलो NIAन देशभरात PFI कडेन संबंधित सुवातेचेर धाडी घालतना PFIचो महासचिव अनीस अहमदाक कर्नाटकाचे शिरशींत उखल्लो अनीस फाटलीं 10 वर्सां जालीं गोंयांत PFIच्या विस्ताराचो वावर करता बायणा सावन गोंया बरोबर दक्षिणेंतल्या राज्यांतय ताची एक्टिविटी चलताली काल NIAन ताच्या बायणा घराचेर धाड घाल्ली ते आदींच तो फामिलीक घेवन पळो NIA गोंयांतूय PFIची पाळामुळा उस्तिता गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन PFIचो प्रसार करपी महासचिव अनीस अहमदाक उखल्लो NIAन ब्रेस्तारा बायणा अनीसाच्या घरात धाड घाल्ली अदमास लागिल्ल्यान ताच्या आदींच तो फामिलीक घेवन पळो NIAन कर्नाटकांतले रेडीत ताका शिरशी उखल्लो थंयच्यान दिल्ली व्हेलो दिल्ली कोर्टान अनीसाक 4 दीस पुलीस रिमांड दिला PFIचो वता वता ते इशूंचेर चड करून दक्षिणेंतल्या राज्यांनी उपद्रव वाडिल्ल्यान घर मंत्रालयान धरपकड सुरू केल्या ब्रेस्तारा गोंय धरून 11 राज्यांनी 95 सुवातींनी धाडी 100 PFI वावुरप्यांक अटक आतंकवादी कारवायो आतंकवाद्यांची ट्रेनिंग टेरर फंडिंग रिक्रुटमेंट असल्यो गजाली PFI करता म्हूण आरोप PFIचो महासचिव अनीस गोंयांत 10 वर्सां जाली एक्टिव दक्षिणेच्या राज्यांनी ताचो वावर चलतालो PFIच्या आतंकवादी कारवायांचे पुरावे एकठांय करप चल्ला अनीस PFIचो सरचिटणीस आनी खापो वावुरपी NIAन ताची आनी गोंयच्या ताच्या हस्तकांची पाळामुळा उस्तूंक सुरू केल्यात NIAचे कारवायेचेर थळावो नगराध्यक्ष खंय शॉकात दुबय येवपाक तूं घेवपाक शकत ना ते फॅमिली तू फॅमिलीचो बॅकग्राऊंड बरो शेजाऱ्या वांगडा बी सगळे उलोवप बारचेर कामाक आसलो मुसा म्हणटा पळय तो बारचेर कामाक आसलो तू शेजाऱ्या वांगडा बी बरें उलोवप सगळे बेस्ट PFIचे गोंयचे पदाधिकारी मिडिया मुखार तांचेर खंय अन्याय जाता सरकाराक खंय विरोधक नाका तर आमी फर्स्ट ऑफ ऑल हें क्लियर आसा कितें हें सगळें एक आमची आवाज पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचो एक आवाज जो आवाज सदांच लोकां मदीं जागला लोकांचे इशू घेवन आमी मुखार सरल्यात ते इशूक दाबोवपा खातीर हो एक रेड केल्लो आसा आनी हें नवीन न्ही फाटले तुमी 2014तल्यान तुमी पळयतात जेन्ना पसून ही गव्हर्मेंट येयल्या तेमी सदांच जे बी लोक हेंचे पॉलिसीज आनी हेंचे खिलाफ जे बी उलयतात तेमकां सप्रेस करपाचें काम केल्लें आसा पॉलिटिकली जावं सोशली जावं सोशल एक्टिविस्ट जावं या खंयी जावं हेमकां ऑपोजिशन म्हणटा तो खंयच येयलो जाल्यार ताका सप्रेस करपा खातीर हे टूल्स सगळे यूज करतात हें सगळें तुमी गोंयांक बी पळयलां आनी ऑल ओवर इंडियाक बी आज सिद्ध जाल्लें आसा कितें जो बी गव्हर्मेंट पॉलिसी बद्दल गव्हर्मेंटा बद्दल आनी हे फॅसिस्ट फोर्सास बद्दल उलयतलो तेमकां हे असले टूल्स लावन सप्रेस करपाचें काम करतले म्हणून
हय एडीन अकावंट आमचो फीज केल्लो आसा पूण ताका जे तत्व दिल्यात तेजे कांयच आजून पसून प्रूफ करपाक शकले ना ते कितें जे कारण दिल्यात आमचे अकावंट जे सीज करपा लागून तेजे आजून पसून कांय प्रूफ जालें ना आनी कांय रिलीज हें जाल्लें ना तेजें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जमनी बळकावपाचे केशी देसायटीन आनीक एकल्याक उखल्लो. माली बेती रावपी नूर फैजल भाटकराक एसआयटीन ताब्यांत घेतला. अणजूण एके जमनीचो बेकायदेशीर वेव्हारांत ताचो हात आसा म्हूण आरोप. ताणें खंय जमनीचे बनावट डॉक्युमेंट करून जमीन बळकायली. पुलीस प्रकरण उस्तितात. जमनी बळकावपाच्या केशींत एसआयटीन आनीक एकल्याक उखल्लो. बनावट डॉक्युमेंट करून हणजूणची आपली जमीन बळकायल्या म्हूण म्हापशा खोर्लेच्या एका बायलेन कागाळ केल्ली. नूर भाटकरान बनावट डॉक्युमेंट जल्म आनी मरणाचो दाखलो करून जाणटेल्यांची जमीन लाटल्या म्हूण तिणें आरोप केल्लो. एसआयटीन कागाळी उपरांत एक्शन घेतना नूर भाटकराक उखल्लो. नूर रियल इस्टेट अँड डेव्हलपर्स फर्म चलयता. पुलिसांनी हे केशींत लँड ग्रॅब केशीचो मास्टर मायंड मोहम्मद सोहेलाची बायल अंजूम शेखाक अटक केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उसगांव आनी पणजे चिंबला 2 एक्सिडेंटांनी दोगां गेलीं. सांताक्रूज चिंबला जंक्शनाचेर कदंबा सायकलीक मोखली. चिंबलाचो सायकलवालो देव माड्डोळकार गेलो. कदंबा ड्रायव्हराक पोन्ने गोंयचे पुलिसेन ताब्यांत घेवन मॅडिकलाक धाडलो. तें जंक्शनूच अपघाती. तेवटेन उसगांव नेसले कडेन हीट अँड रन केस. अनघा देसाय म्हणटा ते 44 वर्सांचे बायलेक मारली. सरकारान शेकांची फी 80% वाडयल्या. डेक बेडांची 10,000 वेल्यान 25,000. नवी 10,000 गार्बेज फी लायल्या. शेकवाल्यांचो इश्यू घेवन कळंगुटेचो आमदार मायकल मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. बरोबर शेकवाले फी देंवयता म्हूण मुख्यमंत्र्यान खंय उतर दिलां. टुरिजमाचे बाकीचे इश्यू घेवन मायकल खंय पर्यटन मंत्री रोहनाक मेळपाचो आसा. सरकार पक्षांत परत रिगलो तसो मायकल टुरिजमाचे एक इश्यू घेवन परत मोहिमेचेर. सीजन ऑफ द ट्युरिस्ट आतां जो स्टार्ट जावपाचो आहा हितून ट्युरिजम सेक्टरान जे शॅक्स अलॉट जाता ह्या फावटी आमचो रोहन बाब खंवटे जो मिनिस्टर आहा तेणें कारवाई बेगीन स्टार्ट केली आनी एक्सटेन्शनूय ते तांकां 1 वर्सा कोविडाक लागून तेंय दिलें. इट इज व्हेरी गूड गॅस्चर. खाली जे फायनान्स डिपार्टमेंटानसून जे फी आहा ती खूब वाडलेली आहा. ओके, कितली अशी वाडली? म्हाका दिसता ती अबावट 80% सुमार वाडल्या. आनी डेक बेड्स जे आसले ते 10,000 आसली फी तेजी एक चार्जीस ते 25 केले. ओके. आनी तितून आनीक एक इश्यू आहा तो गार्बेज फी म्हणून आनीक घातल्या 10,000. ती इतले वर्सां नासली. ती मेन लायसन्स फी आनी इन्क्लूड आसताली. ओके. सो ती लायसन्स फी जी आसली अरावंड 65,000 ती आतां 1,25,000 कितें केल्ली आहा. ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड मनीसपणान आमी तांकां हेल्प करपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन येयले आनी ताका एक्सप्लेन केलें की ऑल शॅक्स डू नॉट डू द सेम बिजनस. इट इज ऑल लोकेशन वायज. एश्युरन्स दिला तेणें की आय वील लूक इन टू इट पॉझिटिवली अँड ब्रिंग द अमावंट डावन. मायकला बरोबर मुख्यमंत्र्याक मेळूंक शेकवाले. For the sake of all the shack owners, that the government should definitely reduce the fee. So the Chief Minister has given us a hearing this morning and he has assured us that he will look into the matter because he is the finance minister. He said he will look into the matter and how much reduction in fees he can give for us. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत कितलींशींच हॉटेलां उद्देग आसात. थंय आदी गोंयकारांक जॉब दियात. गोंयकारांक गोल्फ करचो नाका. TCP कायदो बदलून गोंयच्या पर्यावरणाची वाट लावं नाकात. आरजीचो TCP खात्याचेर मोर्चा. गोंयकारांक खंय सद्या आनीक डेव्हलपमेंट नाका. TCP कायदो बदलपाचो ड्राफ्ट रद्द करचो म्हणून नेट. आरजी मुख्यमंत्र्याकय वचून मेळ्ळे. गोंयांत इतले स्लम्स येयले, इतले झोपडपट्टे येयले. ह्या झोपडपट्ट्यांचेर ह्या विश्वजीत राण्यात आनी ह्या सरकारान कितले तेंच्यांनी अजून मेरेन एक्शन घेतला. इतली इल्लिगल घाटयांची घरां पंगडात लँडाचेर आसा तेचेर ह्या सरकारान कितें एक्शन घेतला. जर तुमी अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना जाल्यार फुडलो तुमकां कायदो हाडपाचो कसलो धक्को ना. आनी तुमी आमकां सांगता की तुमी
हेचेर सगळ्याचेर कायदो हाडटले, ग्रीन सर्टिफिकेशन करतले आनी गोल्फ कोर्स हाडटले. आमकां गोल्फ कोर्स नाका, आमकां आनी डेव्हलपमेंट नाका. इंडस्ट्री आसा 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट भितर हजारांनी कंपनी आहा, तेतून आमकां कामां दिया. हजारांनी गोंयान हॉटेल आसा, 3,500 रजिस्टर्ड हॉटेलां, तेतून आमकां कामां दिया. तेतून तुम्ही कामां दिल्या उपरांत आमकां डेव्हलपमेंट जाय कितें ना तें आमी सांगतले. पूण सद्या आमकां आनी गोवा गव्हर्मेंटाची डेव्हलपमेंट नाका म्हटल्यार नाका. आयज फुडली आमची जी पिळगी आसा, फुडल्या 20 वर्सांक आमकां रस्त्यार न्हिदचे पडटले, देवळान न्हिदचे पडटले, रेल्वे स्टेशनार न्हिदचे पडटले आनी परिस्थिती 100% येतली. तुम्ही विचार करून पळयात, जर आयज आमकां एक जागो घेवपाक, एक फ्लॅट घेवपाक जर ताकद ना जाल्यार फुडें कितें आसतलें? ह्या विश्वजीत राणेक आनी तेज्या भुरग्यांक टेन्शन ना, नाल्यार प्रमोद सावंताक आनी तेज्या भुरग्यांक टेन्शन ना, पूण हें टेन्शन आमकां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. फक्त सरकारी नोकरी म्हणल्यार रोजगार न्ही, सगळ्यांक सरकारी जॉब शक्य ना. सरकार संधी तयार करता ताचो लाव घेयात. मंत्री बाबूश उलयलो. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत नांवां आशिल्ले सरकारी जॉब नासल्यार बेकार म्हूण दिसतात. सारको डाटा काडल्यार खंय आंकडो वेगळोच येतलो. पणजे शारांतल्या काम्याचो बाबुशान खात्यांक महापालिकेंत आपोवन रिव्ह्यू घेतलो. Now, for the last time we had given certain figures in the assembly. We had given, I think, around 1,16,000 unemployed. See, unemployment government, there is two different things. It is not to be said that unemployed in government service, 1,16,000 were unemployed, and only 4,000 were employed. But these are the people who have applied in the employment exchange for government service. There are, if you go to see on ground, out of this 1,16,000, there must be at least more than 90,000 of them who are already employed in private firms. Now I have told basically my department, all the inspectors are on the job to find out each and every details we need of the person. We don't have that data with us. So that data we will come to know how many people. So tomorrow, ultimately the figure will come down. Everyone, see, everyone wants a government job. But it is not possible. Government is here basically to set up industries, to see that industries come and all, and you get private job. But people should basically not focus only on government jobs. पणजे शारांतल्या चालू आशिल्ल्या आणि पेंडिंग कामांचो बाबुशान संबंधित खात्यांक महापालिकेत आपोवन रिव्ह्यू घेतलो. As far as the smart cities concerned, it has been entrusted to different departments. Say, as far as some work has been given to GSI, some work has been given to PWD, some WR, Agriculture Department. So it is just a coordination meeting from all the departments. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आमदार दिगंबर कामती बरोबर वैचारीक मतभेद आशिल्लो तो आतां परत बीजेपींत. ताच्या आनी बीजेपी कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद आसचो न्ही म्हूण बीजेपीचो थंयचो फुडारी शर्माद उलयला. दिगंबर आनी मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षान पणजे हेड ऑफिसांत समेट बसका घेतली. इशू खंय क्लियर केल्यात. दिगंबर म्हणटा बीजेपीची अंतर्गत गजाल. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षान अजून पक्षाच्या कार्यकर्त्या कडेन संवाद साधून आशिल्लो. कार्यकर्ते म्हणूनय सगळ्यांच्या मनान काही विशय आशिल्ले जे पक्षा मुखार आमी दवरूंक सोदताले. त्या खातीर आज मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची पक्षाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर तांणी बी प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनान कितें आसा, प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्यो भावना कितें आसात हे सगळ्यांचे कडेन तांणी विचारलें. प्रत्येकान आपल्यो भावना उक्तायल्यो आनी एक शिस्तबद्ध डिसिप्लिन्ड पार्टी म्हणून आमकांय खबर आसा की पक्षाचो वयल्यान जो निर्णय आसा तो निर्णय जसो स्टेट म्हणून एक्सेप्ट केला तशें पक्षाचे ग्रासरूट कार्यकर्ते बी म्हणून आमी तो सगळे एक्सेप्ट करतात. त्या प्रमाणे पक्षान आज सगळे आमचे ज्यो काही भावना आशिल्ल्यो ह्योय आयकून घेतल्यो. आमचे काही विशय हे आमदारा पर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्ले ते पावयल्ले आसात. मागीर आमदारान आपल्यो काही गोश्टी ह्यो आमचे पर्यंत पावयल्यात. सो एकूण आज ही सुरवात जाल्ली आसा की आमदार जो हाजे पयलीं दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो हो आतां परत भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो आसा. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे जुने पन्ने कार्यकर्ते आनी आतां आयिल्लो आमदार आनी तांचे कार्यकर्ते हांणी हाजे फुडें एकठांय फुडें काम करचें अशी जी अपेक्षा आसा आनी तें जावचें वेवस्थीत. हाजे खातीर
प्रॉपर कम्युनिकेशन आणि व्यवस्थित दोगांचे मदीं एक संवाद जावचो म्हणून ही आयची मिटींग आशिल्ली, ती मिटींग जाल्ली. सो कितें कितें डिस्कस जालें भितर? फ्रँक इंटरॅक्शन मिटींग इंटरॅक्शन म्हणजे तांचे कशें जालें इंटरॅक्शन? They have also accepted ते उलयता त्या प्रमाणे. एवरीबडी हॅज एक्सेप्टेड. बट सो फ्यू कार्यकर्ता डिस्कशन जालें आनी ना रे इंटरॅक्शन जालें. आनी काय ना. बानवाडे काशीमठार ग्राउंडाचें रिनोव्हेशन फुडल्या सप्तकांत सुरू. नवो ट्रॅक उबारतले. 3 म्हयन्यांत काम पुराय म्हणून मडकयचो आमदार मंत्री सुदीन सांगता. हो ग्राउंड खंय बानवाडे आनी फोंडेकारांक. ग्राउंडा बरोबर रामनाथी पाट्याक कनेक्टिंग रस्त्याच्या कामाची वर्क ऑर्डरूय रोखडीच काडटले. थंयच्या रस्त्याचें काम खंय 15 नोव्हेंबराक सुरू. येता त्या आठवड्यात हें काम चालू जातलें आनी जो ट्रॅक पिड्ड्यार जाला तुमी आतां पळयला खूब कडेन जवळ जवळ 50% ट्रॅक पिड्ड्यार जाला. हो सगळो ट्रॅक आमी नवो घालतले. 1 म्हयन्यान आमी कंप्लीट काम कंप्लीट करून हे जो ग्राउंडाक पेंटींग जाय आमचो एम आसा येता ते दिवाळेक हो ग्राउंड पेंटींग जावन जो दिवाळेचो वार्षिक कार्यक्रम आसता आमचो श्रीकृष्ण पुजन कार्यक्रम तो मोठ्या दबाज्यान ह्या ग्राउंडार जावचो अशें हांव श्रीकृष्णा कडेन महालक्ष्मी कडेन मागतां. हो ग्राउंड जसो बांदोडेकारांक आसा तसोच तो फोंडेच्या लोकांक आसा हें सगळ्यांनी समजुचें. हें काम बरे तरेन फुडल्या 3 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो मनोदय व्यक्त करता. बस स्टँडाचें टेंडर आमी काडिल्लें आसा. त्या शिवाय जे हॉटमिक्स करपाक जाय ते येता त्या म्हयन्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 15 तारखेच्यान हॉटमिक्स ओपन जाता. तुमकां खबर आसा आमी पाटो रामनाथी पाटो म्हणजे एक जुनें नांव ज्या कडेन पाट्यार म्हणटाले तो पाटो आमी कंप्लीट केलो आनी ताका जो कनेक्टींग रोड आसा अप टू वागदार तो रोड रिपेर काम घेतलां आनी ताजें एस्टिमेट जवळ जवळ 2 कोटीचो पास करून ते टेंडराची वर्क ऑर्डर ह्या म्हयन्याच्या एंडाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर दिली गेली वतली आनी तें काम चालू जातलें. पोस्टाचे नोकरे विशीं अधिसुचोवणी गोंयकारांक मारक. आपान इश्यू केला. पोस्टांत नोकरे खातीर मराठीची सक्ती आनी कोंकणीचें ज्ञान ऐच्छीक. कोंत्रादा वेले 56 गोंयकार पोस्टमॅन आनी MTS स्टाफाक घरा धाडून भायल्या राज्यांतल्या लोकांक पोस्टांत भरपाचें खंय कारस्थान चल्लां. गोंयच्या तरणाट्याचेर खंय अन्याय. कोंकणीचें गिन्यान हें अपेक्षीत म्हणून घातलां म्हणजे डिझायरेबलान घातलां जें एसेन्शियलान येवपा जाय. केन्नाय गव्हर्मेंटाचे खंयचेय पोस्ट काडटा तेन्ना कोंकणीचें गिन्यान हें एसेन्शियलान येवपा जाय आनी मराठीचें डिझायरेबलान येवपा जाय. खुबशे फावट कोणाक तरी आपले मनीस भरपाचे आसता त्या खातीर ही असली चापलूसगिरी करता. पोस्टमॅनांक कामा वयल्यान काडल्या आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतल्यान 7 पोस्टमॅन थंय अपॉयंट केल्या. आनी हें कित्याक घडटा जाल्यार गोवा पोस्ट ऑफिसा खातीर गोवा आनी महाराष्ट्रा सर्कल हें एक आसा आनी थंय सुद्दां मराठीचें गिन्यान आनी कोंकणीचें गिन्यान स्लॅश म्हणून घातलां. खरें म्हटल्यार ते मराठी आनी कोंकणी दोनूय तांकां भाशा कळपा जाय जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळटले. पूण जेन्ना मराठी आनी कोंकणी थंय मदीं फक्त एक आडी ओडटा तेन्ना तो मराठी काय कोंकणी हें समजना आनी त्या खातीर आमच्या गोंयकारांचे जॉब्स वता, रोजगाराची संदी वता आनी ती भायल्या लोकांक मेळटा आनी हेचे खातीर आमच्या गोंयकारांचें लुकसाण जाता. हें लुकसाण जावचें न्ही म्हणून आमी हें आज पत्र वेव्हार आमी हो केला आनी आमी मागता की सोमार पर्यंत तर तांच्यांनी हाजेर एक्शन घेवन कॉरिजंडम काडून ही जायरात जी आसा ती फाटीं घेवन परत दुसरी जायरात काडची जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक जॉब्स उपलब्ध जातले. सगळे सिंधुदुर्गाक वीज पुरवण परत सुरू जाली. काल खारेपाटणात पॉवर स्टेशनांतल्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागून पुराय सिंधुदुर्ग जिल्लो काळखांत गेल्लो. 15 वरां झुजा पावड्यार काम करून वीज पुरवण परत जाग्यार घाल्या. ट्रान्सफॉर्मराक मोठो उजो लागून पॉवर स्टेशनाचें बरेंच लुकसाण जालें. फुडल्या 2 वर्सांत मये मतदारसंघाच्या 7 पंचायतींनी मेळून 5 ते 10 कोटींची कामां करपाचें उतर WRD मंत्री शिरोडकारान दिलां. मयेच्या 7 पंचायतीच्या सरपंचा बरोबर ताणें बसका घेतली. मये शेतकी मतदारसंघ, उदकय भरपूर
आमदार म्हणटा उदकाचो प्लांट घाल्यार शिपणावळीच्या उदकाची व्यवस्था जावं येता. 5 ते 10 कोटी मतदारसंघ म्हणतात, कारण मुख्यमंत्री आमचे बरो आसा पॉझिटिव्ह. तेन्ना सहसा ना म्हणटा, फाटल्या 2-3 वर्सां नको म्हणजे खंयचेच काम सहसा ना म्हणटा, कळ्ळें ना. आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीक आमी फायदे घेवपाक ताजे मुखार दुसरी गजाल घेवपाक आमी सदींच फिशिकल्चर म्हणटा. फिशिकल्चर नुस्तें अशें म्हणटा आमी न्हंयचे कडेन नजर दवरता. न्हंयच्या कुशीक जालेच पूण गोडे उदकाक सुद्दां नुस्तें बरे पद्दतीन तयार करपाक जाता. समजा म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसली जर जाय ते 10,000 म्हणजे 500 जमनी भितर 500 स्क्वेअर मीटर जमनी भितर बरे पद्दतीन हे बांदून कितें बांदून टाकी बांदून 2 पंप बसोवन ऑक्सिजनाचो एक पंप एक उदकाचो पंप आनी बरे पद्दतीन सादारणशे 5 ते 6 म्हयन्याक 2 लाख सहज करपाक जाता. आमकां देवान मये मतदारसंघात उदकाची कमी दिवना. उदक शेताक पिकोवपाक भरपूर उदक आहा, सगळ्या पंचायतींनी उदक आहा. पण जे उदक आमकां पिकोवपाक जाय त्या उदका संदर्भात एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट गोंयांत जावचो हे निवेदन हांवें सरकारा कडेन दिल्लें आसा. माननीय मंत्री PWD खात्याचे निलेश काब्रालजी तशेंच WRD खात्याचे चीफ इंजिनियर श्री प्रमोद बदामी हेचे कडेन उलोवन आतां हें निवेदन हांव माननीय मंत्र्या कडेन सांगपाक सोदता. तुमच्या वतीन गोंयांत जो उदक खावपाचें उदक येता तें आमकां तें थोड्याशा प्लांटांतसून जाता. आनी मये शिरगांव नारव्या चोडण ह्या भागात उदकाची थोडीशी कमतरता पडटा. स्पेशली नारव्या आनी चोडण ह्या भागात खावपाचें उदक 2 ते 3 वरां अल्टरनेट डेज म्हणजे एक दीस सोडून एक अशा दिसांनी जें उदक पावता तें कमी पडटा. हेका लागून आमी सरकारा कडेन एक विनंती केल्ली आसा की गोंयांत एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावचो. घनश्याम शिरोडकरान मडगांव नगराध्यक्षाची खुर्ची सोडले उपरांत ताचे आड 15 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव पास केलो. आज थाराव जालो. घनश्यामान काल राजिनामो दिल्लो. थाराव पास करपी BJPचे नगरसेवक सांगतात ते खंय सगळे एक. दिगंबर कॅम्पा कडेन मतभेद मिटलो. जो नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी घातिल्लो 15 जाणांनी तो आज 15 जाण कावन्सिलर हांगा आसात आनी तो युनिवर्सिटी पास जाल्ले कडेन आसा 15/0. राजिनामा दिलो बरोबर आसा, पूण राजिनामा दितना तो म्हणटा की आमचेर दबाव आयलो आनी कोणाचो आमचेर कसलो दबाव कोणाचो येवंक ना, म्हणजे प्रेशरायज कोणें आमकां करूंक ना. आनी दुसरें म्हळ्यार घनश्याम शिरोडकर सांगता की महेश आमोणकराचें आपणाक मत पडपाक शकता. प्रश्नूच येना. जेन्ना पळय हांव BJPन जॉयन जालो आनी जेन्ना पळय ताका डिसिजन घेतलें आनी तिका दिल्लें प्रपोजल ताका हांवेंच दिल्लो फर्स्ट करया म्हणून, पूण जेन्ना दिगंबर कामत जॉयन जालो BJP तेन्ना मातशें दुसरेच भशेन जालें, कित्याक CM बीन आयले, सगळे उलयले आमचे कडेन आनी आमी पक्षाचे मानपी. आज नो कॉन्फिडन्स मोशन ना खातीर स्पेशल मिटींग घेतिल्ली. तातूंत 15 कावन्सिलर्स आयल्यात आनी तातूंत 10 कावन्सिलर एबसेंट आसा. हे मोशन जेन्ना घालें तेन्ना युनॅनिमसली सगळे 15 कावन्सिलरांनी हे मोशन पास केलें. शुक्रारा राजिनामो दिल्ल्या नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकरा आड अविश्वास थाराव पास. पालिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचो अविश्वास थारावा विशीं किचकिटी सांबाळूंक सत्ता पक्ष आनी विरोधकांची एक स्ट्रॅटेजी. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.